Jesu, mokalamco, uzvāc sargā samsaraco, santa sama somesanco, por solmonan noket branco, balok Jesu, mokalamco, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समारंभतांव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. ही उतरां बाप आपल्या पुता जेजू विशीं ताच्या पवित्र स्नाना दिसा उपरांत उद्गारता. बापाचें दादोसपण जावन आसा ताचो अपुरबायचो पूत जेजू. हेंच आपल्या बापाचें दादोसपण जेजू आपल्या वावरांतल्यान आनी आपल्या जिविताच्या दोयाळ मोवाळ कोरणेंतल्यान खुर्सार मोरो पर्यान सांबाळ्ळें आनी जियेलो. आयज आमी गोंयांत सांत जुजेवाजाची भोक्ती वाडोवपाचो दीस पाळटां. सांत जुजेवाज जेजूच्या पावलांनी चलून देवा बापाक दादोसपण हाडलोलो अपुरबायचो पूत जालो. आमी दर एकलीं आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तावन देवा बापाक दादोसपण हाडटलीं पूत धुवो जावंक सांत जुजेवाजाक फुडें घालून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बासोत घेवन सदांच आमकां मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Moima Deva Kunstorgi, page number A4, page number A4. Moima Deva Usorgi Ani Shanti Tacha Ishta Samsari Sarves Vara Deva Sorgi Charaya Sorpoveda Deva Baba Ami Dukha Namaskar Korta Ami Dukha Nirvasna Tuja Torvo Ribova Paso
close to mismo, close to por mismo. प्रार्थना. सोर पदवीदारा सासनाच्या देवा, जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगटलाय. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान ती रावंक कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. इजाईयेस प्रोवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी ताण लागलोल्यानो उदकाशी येयात, दुडू नात ती पर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना तुमी दुडू कित्याक मोडटात? जेवण न्हय त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां धादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमी जोड कित्याक वगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. घोटाय दिता तें खावन धादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाल आनी विश्वासी भासावण्या प्रमाणें हांव तुमचे कडेन सासनाक तोगता तसलो करार करतलों. पळय, राष्ट्रां मुखार हांव तुमकां साक्षी करून दवरतां. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनात तीं तुजेशी धांवून येतलीं. जाणें तुका मोहिमेवंत केला त्या सर्वेस्परात तुज्या देवाक लागून. इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडचीं. ताणें सर्वेस्पराची परतून येवचें आनी तो तांची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनीक म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, सर्वेस्पोर म्हणटा. जितले अंत्रोल पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां वयर. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबा थावन पडटात आनी बेश्टीच परतून चडोनात, बगोर वोंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येयना. बगोर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारोक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणदाराचे जोरींतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात.
सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगळ्या पोरजांक पळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचे श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब सोडवणेच्या जोरींतले संतोषान तुमी उदक काडल्यात. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विजमितां. शेकान शेक प्रतिमेचेर तीं पळयात, गाजयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब सोडवणेच्या जोरींतले संतोषान तुमी उदक काडल्यात. भाग्यवंत जोआच्या पयल्या चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत, आनी कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्याचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्याचो आमी मोग करता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक, आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत? जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय, तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायेची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी हे ताच्या गोवायकी आनी हे तिगाच्या गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलेली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. देवाचें उतर हें देवाचें वडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गीत घेवया B8 श्लोक पयलो आनी दुसरो B8. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Gesù, Papa ce utortu, tacia boca ci comorsa. Gesù, calio calio suatu, am calmamashi pavoke. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुआंव देवाचें उतर पुरगोडटालो म्हणून म्हजे फाटल्यान म्हजे वोन बोलवोन एकलो येता. सोरपोट पडून तांच्या वाहनाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हांवें तुमकां उदकांत स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिल्यांतल्या नाजरेत जावन जेजू आयलो आनी जुआंवान ताका जॉर्दानांत स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सरना फुडें सोर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून ताचे वयर थारलोलो ताणें देखलो. आनी स्वर्गार्थावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समारंभताना आयच्या तिनूय वाचपांतल्यान नदर मारूंक गरज वा ताचेर नियाळूंक गरज. आयज पयल्या वाचपांत इस्रायल पोरजां जावन आसली देवान विंचून काडलेली पोरजां अशी आमकां खबर मेवता. ती जावन आसली देवा बापाचें दादोसपण, पूण इस्रायल पोरजां आपल्या पातकां उदेशी देवाचें दादोसपण ओगडायता. तेन्ना इजायस प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान इस्रायल पोजेक उलो मारता. इस्रायल पोरजां आपल्या वायटाक लागून देवा सरशिलो पयस गेलोली आनी देवाचो वाटो तांणी सोडून दिलोल्यो. मनशान देवाक सोदून काडलो आनी देवाशी जोर पोत्तून आयली जाल्यार देव तांकां बक्षितलो आनी पोत्तून तांकां सोबात देण्यांनी भोगतलो असलें आस्वासन इजायस प्रवादी इस्रायल पोजेक दिता. आनी आमच्या जिवितांत जायते फावटी देव उलो मारता आमकां पोत्तून ताचेशी येवंक, कित्याक जशें आमी जाणा पातोक आमकां देवातावन पयस काडटा. इस्रायल पोजेच्या जिवितांत पळयता देव तांकां सांडिना. आमच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार देव आमकां केन्नाच सांडिना. दुसरें वाचप सांत जुआंव ही गवळीक चीत पवित्र सभा ज्यो हालींच जल्माक आयलोल्यो तांकां बरयता. जायतीं नवीं क्रिस्तांवां ह्या पवित्र सभांनी भितर सरलोलीं, पूण जायतेच तांचे मोदें प्रस्न आसले. तांतलो एक म्हणल्यार फोटींग शिक्षक जांणी पवित्र सभा सोडलोली ते आतां ह्या नव्या क्रिस्तांवांक वांकडे शिकोवणेन घुस्पायताले. थोडे तांतले जेजूचें दैवीकपण आनी जेजूचें मनशापण मानून घेनासले. हाका लागून आयच्या वाक्यांतले पयलेच वळींत जुआंव अशें तांकां शिकयता, जो कोण जेजू अभिशिक्त म्हूण सोतमानता तो देवाचो पूत. अशें म्हणून जेजू देव जो मनीस जाल्लो म्हूण तो शिकोवंक सोदता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी देवातावन पयस वेता. घडे संवसाराच्या शिकपा प्रमाणे आमकां जायते भाशेन आमकां जिवीत जिवंक दिसता आनी हें घडटा तेन्ना आमचे जिवीत भितर जे देव दिता ती कृपा हळू हळू कमी जाता. आनी ताकाच लागून आमी देवाशी पोत्तून येवंक गरज. पवित्र पुस्तक वाचून नियाळूंक आमच्या जिवितांत लागू जाता तें देवाचें उतर आमी पाळचें गरज आमच्या जिवितांत. मातेव आनी लुकास जेन्ना बावतिजमाची खबर कोत्तात तेन्ना तो जेरुसलाच्या आनी जुद्याच्या फारिजेवांक आनी सादुकीक अशें म्हणटा, फुरश्यांची जात तुमी, येवचो आसा तो क्रोध वायटात म्हूण कोणें तुमकां शिटकायल्यांत. पूण तुमचें मन खरेंच बदल्लां जाल्यार ताची पुट्टी फळां दाखयता. हें आमकां मातेवाच्या आनी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 3 मेवता. हीं उतरां जुआंव बाप्तिस्ताचें केरीतपणी मनीस पातकांत कितलो जोड जाला तें दाखोळ कोत्ता. मार्कून बावतिजमा पयलीं पातकांचें बोगसणें परगट केलोलें आनी बोगसणें मेळूंक बावतिजम घेवंक आमंत्रण केलोलें. आनी ह्याच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू पातोक नासले ताच्या जिवितांत, पूण आमचें सगळें पातोक घेवन तो बावतिजम अशें तो स्नान घेता जुआंव बाप्तिस्ता लागीं. आनी बावतिजमा वरवीं आमी देवाची मोगाळ भुरगीं जाता, देवाचो पूत देवाची धूव आमी जाता. आनी जेन्ना जेजू स्नान घेतले उपरांत देवाचो ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो अपुरबायचो पूत. म्हज्या भाव भयण्यो, बावतिजमा वरवीं आमकां नवें जिवीत फावो जाता, देवाची भुरगीं आमी जाता. देव आमकां आपल्या गोपान दवरूंक सदांच प्रयत्न करता. पूण जायते फावटी आमी आपस्वार्थीपणान जियेता. आमकां जाय ते भाशेन आमकां जिवीत जिवंक दिसता आनी हें घडटा तेन्ना आमी देवा धांवन पयस पयस वेता. पूण जशें आमी पळयता पयल्या वाचपान देव आपली पोरजां इस्रायल पोरजां पोत्तून ताचेशी येवंक आपयता. तशेंच दर दिसा देवाचें उतर जेन्ना आमी वाचता नियाळटा आनी आमच्या जिवितांत पाळटा, देवाचें उतर आमकां प्रोत्साहन दिता एक बरें पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक.
आनी कुमसाराचो साक्रमेंत वो मोगाचो साक्रमेंत, कित्याक देव आमची सगळीं पातकां पुसून उडयता आनी आमकां आमच्या जिवितांत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या काळजांत पोत्तून कुरपा दिता पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक. तर आयज जेन्ना आमी जेजू स्नानाची परब आमी पाळटा वो उगडास कोता, मागुया जेजू लागीं सदांच जेजूक देवाक चिटकूंक रावंक. आमी जिवितांत देवातावन पयस गेलीं जाल्यार पोत्तून जेजूशी येवंक आनी सदांच जेजूक चिटकूंक रावंक आयज दुरेकल्या पासत ही कृपा मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो, आंकवार मारेतान सोलमलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी देवाचे अपुरबायेचीं भुरगीं म्हूण वळखून घेवन ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापाशी उबारुया. आमचो जबाब गायांत जावन जातलो. आमचे धोर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्या अपुरबायेचे आपोवणें आपल्या जिवितांतल्यान जिवंक आनी दुसऱ्यांक ताचे आपोवणें अपुरबायेन जिवंक आपलो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर सगल्या दादोसपणान करूंक आनी रात दीस आपल्या पोरजे पासत एकमतीन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमी जोण एकलीं बापाच्या दादोसपण आसलोलीं ताची आपुरबायेचीं भुरगीं. देवान आमच्या हातांनी घातलोलो दोर परगोटणेचो वावर कालती कायेनान जबाबदारेन करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आयज आमी सांजुजे वाजाची बोक्ती वाडोवपाचो दीस पाळटना ओ बोक्ती वाडोवपाचो वावर करतात तांचे खातीर मागुया. तांणी आनी आमी दर एकल्यान ओ वावर सोगले फिक्रीन आनी मोगान करूंक सांजुजे वाजाच्या मोजोतीन बाबा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची सोर पदवीदारांनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक
हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वाक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोज्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C18, page 36, Yadni Kundo, Somor Pita. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या कोणवाळ्या बापा, तुज्या अपुरबायेच्या पुताक पोरगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती कुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून ताचो कुर्साचो योद जावं दी आनी तांतूं आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सोडवणारा जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओयोशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें पोरगोट केलाय. मनीस जाल्लो तुजो सोब आमचे मोदें खरोच आसा म्हूण आमी सोतमानूंक स्वर्गार तावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माकून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार पोला तुझ्या वैभवा उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया Somia Jesu amio unokata ani hekashi le pieta titli pauti tu voi bhavani so ami tujhe moron forgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागियोन झुजे बागियोन धरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक Amen. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रावसोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मायमोगान शांती दियात Anu
samotni, nona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. D9 एक तुझी आज्ञा आमकां, पेज 51. Baba tuzo mogu kero, doso tamso kerui tuve. Baba jamonan durano, doshizami tujarauche. Ik tuji adnya amka, tuve amso lokelo, doso zeka mekato. Amiata mokoto, ik tuji adnya amka, tuve amso lokelo, doso zeka mekato. Amiata mokoto. Papa smoka duši jelo, ta čuvadnja soda palu. Ami tuđa čije dolja, duši jadnja nošec palu. Ik duši jadnja amka, Amiata mokoto, ik tuji adnya amka, tuve amso lokelo, doso zeka mekato. Amiata mokoto. Amkata tumurona, ishta ishtini apoita, tuđe bapače utsogne, ishta ishtini ukorta. Ik tuži adnja amka, Amiata mokoto, ik tuži
प्रार्थुया. खणवाळे बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुज्या लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्को ताणें मीस पेटयलेलें आसा आनी ताणें प्रवचनूय केलेलें आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन क्वायर चलयतल्यांक फबियोला आनी ताच्या सांगात्यांक जीं वाचपां कोत्तात तांकां, हांगसर ही मांडावळ कोत्तात सांगिस्तांवान येरांक, जीं आमकां मिडियाक लागून वावर कोत्तात फादर लिन्से यान आनी येरांक, आमचे वॉलंटियर्स खूब तोकस घेतात. ती सदांच हांगसर आमकां मदत करतात. तुमकां तर कोणाक वॉलंटियर जावंक जाय जाल्यार म्हाका नांव दियात, मागीर तुमकां आपयतलें हांव केन्ना जाय पळय तेन्ना. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी व्हडा भोक्तीन हांगसर मिसान वांटो घेवंक येतात. कित्याक भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर आमचे पासत मागता आनी ताका लागून आमकां खूब बरेंपण फाव जालेलें आसा आनी हें फुडें जातलें म्हणून ह्या बोरवाशान आमी येता. जीं घरां आसात आख्ख्या संवसाराक आमच्या मिसान ती वांटो घेतात, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सगळ्यां पासत हांव मागता, तुमी आमचे पासत मागात. हांगसर एक खूब वावर आसा. तुमकां हांव आतां फुडें कळीत करतलो कितें वावर आसा पळय तो, कितें जालेलें आसा, कितें फुडें करूंक जाय. एकदम म्हत्वाचें आमच्या वण्टीचें तुमी तर लायशात जाल्यार आतां पळय जान्युवारी जालोलो आसा, ऑक्टोबरान पावस काबार जाल्लो आसा, पूण ह्यो सगळ्यो वण्ट्यो इतल्यो भिजतात की आतां फुडें तर आमी हाका परामर्श करिना जाल्यार सगळें पडटलें. कित्याक ते आतां फातर एकदम हें जाल्लें आसा, पिठो कसो जाल्लो आसा तांचो. तर आमी बायलांक तर नदर मारीत एकदम वायट परिस्थिती आसा. तर आमी ह्या फुडें ताचे पासत खूब वार करूंक जाय. तर आमी पयले सुवातेर हांव मागण्यांत सुरू करता. हें तुमी मिसाक हांगसर येतात खरी आनी ह्या मिसान वांटो घेवंक तुमी तुमचीं नांवां कितलीं जाणां येतात, हिंच्या दिसा येतात, हिंच्या मिसान वांटो घेतात, तें तुमी वॉट्सॅपाचेर धाडटात 9075212942 हाचेर धाडटात आनी आमी तुमकां म्हणलें तूं कन्फर्मेशन दिता. हें सगळें आनिकूय आमकां वेवस्थीत करूंक जाय. तुमकां खरेपणी बरे भशेन हें सगळें मेळच्याक. आमची मिसां तुमी जाणात सोमवार ते शेनवार 2 आसतात, सकाळची 7 आनी 8. कोविडाक लागून आमी सांजेचे मीस घेना, पूण आमी एक आदीं मीस घेता. आमी 5:30 हांगसर आमचो वावर सुरू करता. पयले सुवातेर पवित्र भोजन आसता, पूण हांगसर लोकांक येवंक दिना, फकत मिडियाचेर आमी तें घालता. अर्दें वर पवित्र भोजन आसता, 6 मागीर इंग्लीश भाशेन मीस आसतात, तें लोकांच्यान पळोवंक जाता. कित्याक आख्ख्या संवसाराक म्हणलें हितून लोक तातूंत भाग घेतात. तुमकां तर वाचपां करूंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमच्यान आमकां वॉट्सॅप नांव तुमचें, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान वांटो घेवंक जाय वो वाचूंक करूंक जाय, त्या नंबराचेर तुमच्यान धाडूंक जाता. 9623639257 फुडल्या आयतारा दीस प्लस पोलियो इम्युनायझेशन प्रोग्राम हांगसर भायर आसतलो. तर भुरग्यांक 5 आनी खाला जीं आसात 4, 3, 2, 1 तांकां हो हें वॅक्सीन दिवंक जाता हांगसर. म्हणटच जीं कोण हांगसर येतात सोंपेपणी तुमकां वॅक्सीन दिवपाक हांगसर जाता. तर 7 ते 5 पर्यंत सांजेच्या तें वॅक्सीन ते हांगसर दितलेत. आयज वो आयतार पाद जुजेवाजाच्या भोक्ती वाडोवच्या पासत समरमलेलो आसा. हें कलेक्शन जें जातलें तें तांकां धाडटलें आमी. शेनवारा दीस पाद जुजेवाजाचें फेस्त. तर हांगसर जशे भशेन मिसां कोण नासतना जालीं, पूण सगळीं मिसां मिडियाचेर पळोवंक जातालीं,
नोयनाची आनी फेस्ताची तेच भाशेन थंयसरूय जातले. फेस्ताचे मीस सोनारा दीस 10 जातले, पूण सगल्यांक आमंत्रण ना, फकत थोड्या जाणांकूच निवडलेल्यांक थंयसर ते घेतले. तुमकां तर मिसां दिवंक जाय. आमी हांगसून मिसां घेताना आतां म्हणटच भायल्यान तुमच्यान ती दिवंक जाता. केन्ना केन्नाय एका 8च्या मिसाक 4-5 इंतेसां आसतात, पूण तुमी जाणा जायात आमी फकत एकूच इंतेसां घेता. ही बाकीचीं पळय तुमचीं नांवां घेतलेलीं आसा, तुमचीं मिसां मागीर आमी पयल्या मिसांत 6च्या वो 7च्या घेतल्या, पूण तुमचें नांव हांगसर वाचतलें म्हणलें जाय जाल्यार. म्हणटा ते भाशेन कित्याक ते मिसां आमच्यान 2 प्रत्येक वेळा घेवंक जायना, एकूच घेवंक जाता. म्हणटा ती मिसां मनान दवरात. आयताराची वर्शीं आमी मिसां घेनात. म्हणजे आयताराचे फकत जेजू पासतूच आमी मीस भेटयता आनी ताची भक्तीन आमी अदीक वाडोवंक मीस म्हणटा. पूण तुमकां जाय जाल्यार मागीर तुमच्यान तें नांव दिवंक जाता. ओगेपणांत आमच्यान तुजें इंतेसां घेवंक जाता एके वतीन जाय जाल्यारूच. भायर थोडे पिलारचे संस्थेचे कॅलेंडर आसात. तुमकां तर घेवंक जाय जाल्यार ते मिसां पासत 100 रुपया घेवन तो आल्मानाक आदलो घेवंक जाता. तुमच्यान तें मदत करूंक जाता. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. भाग्यून फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्यून फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तर एकल्यान आपणाक जायते मागचे. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एज 14 सासणाच्या बापाचो पेज 113. सासणाच्या बापाचो जेजू तू पोरसो कालकाची प्रीतवेचो जाताय तू जाताय आमचे जिवी आमच्या पिडांक ओको जाताय आमची सोर्वो जाताय आमची सोर्वो.